समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियेवचेंय नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशीं पाटी येतां म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशीं वेतां म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतल्यात, कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमणच्याक. आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता, आनीकय चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां, ताणें फर्मायल्या प्रमाणेंच करता म्हूण संवसाराक कळी जाय न्हय. उठा, हांगाचे वचुया.